आम्ही जर पळयतात जाल्यार सगळेकडे जर आसा जाल्यार हे प्लास्टीक किंवा हांगासर म्हाका दिसता बियरींचे बॉटल किंवा वेगवेगळे हांगासरले सगळे जे आसात पोतयो उडयल्ले आसात, फुलां आनी कितें उडयल्ले अशे खूब तरेचे हांगासर जे हे आसा ह्या न्हंयेन आमी घातलेले आसात लोकांनी. आनी तेतूंतल्यान अशें दिसता की ही जी न्हंय आसा हे फुडें वचोन खंय तरी आमी मोठ्या न्हंयेक म्हणजे म्हादयचे न्हंयचो एक भाग आसा आनी हे फुडें वचोन सकयले जे गांव आसात ह्या न्हंयचे उदक पिता आसतले त्याच प्रमाणे हे जे उदक आसा ते वेगवेगळ्या नळाच्या हेतूंतल्यान आमी सगळे सुद्दां आमी पितात. ताका लागून ही जी न्हंय आसा ही क्लिनींग दवरपाची ही खूब गरज आसा. कारण हे जे न्हंय आसा आनी ह्या न्हंयचें उदक आसा ते आमी म्हादयचें उदक आमी सगळे कडेन आमी यूज करता. ताका लागून हे जे आमचे हांगासरली जी म्युन्सिपालिटीज आसा स्थानीक म्युन्सिपालिटी आसा तशेंच इरिगेशन डिपार्टमेंट आसा हेंच्यांनी हेजे कडेन लक्ष दिवन हे जे हांगासर जी न्हंय आसा ती क्लीन करपाक जाय. कारण हेचो जो यूज आसा तो फुडें आमच्या जिवना खातीरच आसा. आमी जे आसा ते मासोड्या हांगा जी वाळपय न्हंय आसा जिचो उगम झरमे ह्या गांवांत जाल्लो आसा आनी ही जी वाळपयची न्हंय आसा ती वचोन आमच्या म्हादय न्हंय आहा मासोड्या हांगा तिका मेळटा आनी तिजो जो प्रवाह तो मागीर मासोड्या हांगा व्हडलो जाता. आनी तेज्या उपरांत गांजी हांगा जो प्रकल्प आसा पाणी उसपा जो थंय ही उदक वयता आनी तें उदक पिवपा खातीर वापर जाता. त्याच बरोबर तें उदक फुडें वचोन ओपा हांगा वयता जो पाण्याचो मोठो प्रकल्प आसा थंय हें उदक वयता वापर जाता. आनी त्या लोकांचे जे उदकाचे जे सोर्स आहा तो म्हादयचोच आहा. त्या खातीर हांव जे सत्तरीचे लोक आसात जे ह्या उदकान जे वेस्टेज उडयतात तांकां म्हाजी प्रामाणीक मागणी आसा की तेंच्यांनी ह्या उदकान जे वेस्टेज उडयतात प्लास्टीक म्हण फुलां म्हण आनी माती हें कपडे म्हण कितें हे खुबशे गजाली ह्या उदकान आसात त्यो तेंच्यांनी उडोवच्यो न्हू. त्याच बरोबर वाळपय जी नगरपालिका आसा आनी वाळपय जे इरिगेशन डिपार्टमेंटा कडेन मागणी आसा की तेंच्यांनी हेजेर लक्ष दिवचें. जाय जाल्यार CCTV कॅमेराय बसोवचे जे आनी हांव जो आतां उबो आसा तो वाळपयचे जे गणेश विसर्जन हे आसा क्षेत्र जे आहा थंय आसा. त्याच बरोबर वाळपय जे लोक आसात तेंच्या कडेन मागणी आहा की तेंच्यांनी सुद्दां जे आमचे सार्वजनीक गणेश मंडळ आसा तेंच्यांनी सुद्दां हेजेर लक्ष घालपाची गरज आहा.